सो तू क्रांतिकारी उरू ना, यू आर नो मोर क्रांतिकारी. क्रांतिकारी म्हटल्यार आमकां आमच्या आवय बापायन भुरगेपणान सावन शिकयलां जें कितें वायट घडटा तेजेर आवाज करात. सो तशेंच एक मनोज परब वायट घडटा तेजेर बरें उलयतालो, बरें कितें आवाज करतालो म्हणून आमी तेजे फाटल्यान आशिल्ले. पूण आयज तेजे भितरूच आमकां अशें दिसूंक लागलें की थंय कितें वायट घडटा. सो सध्या आतां तुजें आनी मनोजाचें चल्लां तें मातशी झगडी काय सारकोच यू वील नो मोर बी गोईंग विथ रेव्होल्युशनरी गोवन? ना हांव असो मनीस एकदम मनान अशें चिंतलें जाल्यार ना. कित्याक हेजे पयलीं सुद्दां आमी राजकारणान खुबश्या पार्ट्यांक सपोर्ट केले. पूण जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स जेन्ना फॉर्म जालें तेन्ना पार्टी नाशिल्ली. रेव्होल्युशनरी गोवन्स जेन्ना आमी आयकलें तेन्ना ते सगळे आमी सोडून जे रिलेशन आसा पयलींचे पक्षा कडेन जे आमचे रिलेशन आशिल्ले ते सगळे सोडून आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान गेल्ले. कित्याक हितून खंय तरी बरें जातलें म्हणून. पूण आतां समज आमकां कळ्ळां की हितून कांय बरें जावचें ना जाल्यार आतां आमी हितून रावचें ना. तुका कांयच फायदो जावना रेव्होल्युशनरी गोवनाचो? एटलीस्ट एडमीट दॅट ऑन कॅमेरा की बाबा कांयच फायदो जावना रेव्होल्युशनरी. फायदो असो म्हणना, कित्याक रेव्होल्युशनरी गोवन्स फॅमिली जी आसा ती व्हडली फॅमिली आसा आनी तितून भितर म्हाका वळख मेळ्ळी. आनीक तितून भितर सगळी जे फॅमिली आसा म्हटल्यार आमी एक हेजेर काम करताले. म्हटल्यार आमी एक आशे सोडून सगळे कितें कितें हें सोडून म्हटल्यार आमच्या गोंया खातीर आमी सगळे अशे भाव भयण कशे रावताले. पूण तितून भितर म्हाका आतां अशें दिसून येयलें की रेव्होल्युशनरी गोवन्सान जें आसा तें सगळें एकतर्फा जाता आनी सगळें एक मनशाक जाय तशें जाता. म्हणून तूं कोण तरी फुलयता अशें एलिगेशन्स मदीं जाता की तूं कोण तरी फुलयता. तूं आझाद मैदानाचेर प्रेस कॉन्फरन्स घेता, दुसऱ्या दिसा बाकीचे कोण येता आनी ते रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या अगेन्स्ट प्रेस कॉन्फरन्स घेता. तुका कोणी तरी असो पंप पीन मारला अशें एलिगेशन जाता? ना, ते जे कोण दुसरे दीस येयल्यात पळय न्हू ते म्हाका कांय आयडिया ना तेजी. आनीक हांवें तेंची सारकी प्रेस पळोवंकूच ना. पूण म्हाका कोणें तरी म्हटलें की ते कोणी तरी प्रेस घेतली म्हणून. सो हांव तर तेंच्या कॉन्टॅक्टान आजून पर्यंत ना. तेंचे खंयच कॉन्टॅक्टान ना, तेंचो कोणाचो फोन नंबरूय ना आनी तेंचो फेसबुकारूय फ्रेंड ना. सो म्हाका जे कोण फुलयतात म्हणटात पळय न्हू सो तें हांव सारकें नकारतां. आनीक म्हाका कोण फुलयना. कित्याक आयज पर्यंत रेव्होल्युशनरी गोवन्सान सुद्दां जेन्ना हांव भितर सरलो तेन्ना सुद्दां एकलो पणजे आमची प्रेस कॉन्फरन्स जाताली. पणजेच्यान विश्वेशाक समज फोंडे पायलो, फोंडेच्यान शिरोडी सुद्दां हांव एकलो येतालो. कित्याक येतालो की हें म्हाका दुसऱ्याचें कांय पडोन गेलें ना. तेन्ना आमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणल्यार लोक हांसताले पूण म्हाका तें पडोन गेल्लें नाशिल्लें. म्हणून हांव कितें करता तें बरें करता हें हांव जाणाशिल्लो. म्हणून हांव थंयच्यान रेव्होल्युशनरी गोवन्सान एकलो प्रवास असो सुरवातेक केला. हें पूण आयज परत अशें दिसता म्हाका की हितून रावून आतां कांय अर्थ ना. म्हणून जें म्हाजें डिसिजन आसा तें हांवेंच घेतलां. सो रेव्होल्युशनरी गोवन बरें पूण मनोज परब वायट अशें म्हणटा तूं? हांव म्हणटा रेव्होल्युशनरी गोवन्सान जे भुरगे आसात ते भुरगे आपले डेडिकेशनाचेर काम करतात. आपले लेवल बेस्ट म्हणटा तशें सगळ्यांनी आपलो धंदो बिझनेस सगळो सोडलेलो आसा आनी सगळे खंयची हितून काम करतात. खुबशे अशे हांवें केसी आयकल्यात की थोड्यांनी आपले घरा जो कॅन्डिडेट ना पूण एक आपले कॉन्स्टिट्युएन्सी सांबाळटा तो मनीस आपले घराचे पेपर सुद्दां रीण दवरून इलेक्शन कंटेस्ट करता. सो असली वेळार असली परिस्थितीन हांवें त्या भुरग्यांक पळयलें आनी ते लोक कशें कितें काम करतात तांकां हांव खरेंच रिस्पेक्ट करता. तूं म्हागेलो प्रश्न थंयच उरलो. मनोज परब वायट आनी रेव्होल्युशनरी गोवन बरें अशें म्हणटात? रेव्होल्युशनरी गोवन्स आतां सद्याक घेवन चलता एकूच मनीस मनोज परब. सो रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हटल्यार तेजीच जाली. मनोज परबाक जर कुशीक काडलो आनी रेव्होल्युशनरी गोवन दवरलो जाल्यार यू वील प्रिफर रेव्होल्युशनरी? हय. तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज.